भारता खातीर 10 वर्सां वयर आंतरराष्ट्रीय मळार फुटबॉल खेळिल्ले महेश गवळी आनी क्लायमॅक्स लॉरेन्साचो मंगळारा दिल्लीन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान भोवमान केलो. हालींच तांणी निवृत्ती जाहीर केल्ली. भारतीय फुटबॉलाक गरज आसल्यार आनी परत आपयत जाल्यार महेश आनीक एकदां भारता खातीर खेळपाक तयार आसा. पूण क्लायमॅक्स मात परत खेळचो ना अशें दोगांयनी प्रुडंटाक सांगलें. बुधवारा दाबोळे विमानतळार प्रुडंटा कडेन महेश आनी क्लायमॅक्स उलयले. देव बरो कर म्हणटा तांकां आमकां तेमी एक नजरेन पळयले. पयलींच्या तेंपार प्लेयरांक नजरेन पळयनाशिल्ले आनी हांव खूब खुशाल की तेमी आमकां संस्कार केले. Share your some experience of 80 matches which you have played and तुझे प्लेयरा वांगडाचें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन तुका कशें मेळ्ळें? I started my international career at the age of 18 in 1997, and that time my first tournament was Freedom Cup in Sri Lanka, and the captain was Papachan. And Papachan was a great player. Then after that I played with a lot of great players like Ian Vijayan, Rachin Bhutia, Bruno Coutinho, Robert Fernandes, Deepak Mandala, Venkatesh. It was a great time for me to play with them, and I enjoyed playing with them. And now I'm retiring after 14 years. I feel proud. महेश ब्लू जर्सी इज अ इंडियन जर्सी तुमकां गिफ्टूय मेळिल्ली आसा. जाल्यार ह्या एफ तुमकां जर सांगलें परत रिकन्सिडर कर म्हणून तुमचें जाल्यार तुजें कितें मत आसतलें? ब्लू जर्सी घालपाचो प्रयत्न आसतलो काय नाही करतलो? तो विचार जेन्ना आपयतलो तेन्ना करतलो, पण परतून आपयल्यार वचपाक शकता. बरें दिसलें की after 10 years servicing for India, and it's a felicitation is a good thing, and AFF done a very good thing for felicitators. felicitation केलें बरें दिसलें आनी हांव चड खुशाल AFFन आमकां आपोवन बरे भशेन felicitation केलें. whether you आतां तूं इतली 80 गेम्स सुमार मॅच खेळ्ळा इंटरनॅशनल गेम्स. शेअर युअर सम एक्सपिरियन्स और तुजे प्लेयर वांगडचे बीन एक्सपिरियन्स कितें आसलेलो? It was a very good experience playing with some like Ian Vijayan, Jopal Anchari, Baichung Bhutia. It was a very good experience for me, and they always motivate me, especially Jopal Anchari, Baichung and Vijayan. When I'm playing for this, when I'm playing, they always motivate me and told me that give your best and everything like that. So it's a very good experience for me, and I really thank for the AFF for giving me a chance to play for my country. जेन्ना तूं इंडियन टिमीचें रेजिग्नेशन दिलें तेन्ना तुका खंय तरी एक दूख आसलेलें आसतलें आनी आतां तुका आफ्टर म्हणजे दुखान कसो तुवें सोडलेलें एक कोचाक लागून आतां तुका फेलिसिटेशन केलां तेच्या बद्दल तुका कितें? म्हाका फेलिसिटेशन केलें म्हाका बरें दिसलें आनी दुसरें दिसा तें एक दूख आहलोलें तें आतां सगलें काबार. आतां आनी कांय ना. फकत आतां हांव म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन फकत क्लबाचें आसतलें. जितलो हांव खेळटलो क्लबाक, जेन्ना इतलो फीट आसतलो तितल्या क्लबाक हांव खेळटलो. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान तुमकां एक हेंवूय उतर घातलें आसतलें की तुमचें जें रेजिग्नेशन तुमी रिकन्सिडर करचें बीन म्हणून कितें सांगलां काय कितें? रिकन्सिडर केल्या पसून हांव आनी इंडिया खेळचो ना, कित्याक म्हणजे एक रिटायरमेंट दिला, कित्याक लास्ट खेळटलो म्हणून जालें आनी काबार आनी खेळचो ना. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.